बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. मोगाळ भावा भयणीनो, तुमकां सगल्यांक ह्या शुभ वेळाक माई मोगाचो येवकार. आयज आमी खेरीतपणी जेजू सांगाता वेळ सारूंक हांगा एकठांय जाल्या. व्हडा भोगतीन आनी मागण्याच्या मनान ह्यो थोड्यो घडयो सारूंक आमची काळजां मनां शांत करुया आनी जेजूक आमचे मोदें येवकार दिवंक आमी गीत गावया R31 साक्रामेंतांत रावलोल्या. Sacramental raulolia mongacha Jesu. Sacramental
दोनया देवा, आयज आनीक एक पावट तुका आर्गां आनी दिनवास दिवचे पासत आमी सोगलीं व्हडा उमेदीन ह्या तुज्या पवित्र देव मंदिरांत एकठांय जाल्या. जेजू, ह्या तुज्या शुभ वेळाक बागेली जावंक तुजें चोडा मोगाचें आमंत्रण तुवें आमकां फावो केल्ल्या पासत आमी तुजे व्हड आभार मानता. जेजू, आमी किरकोळ, ओस्कोत आनी पातकी आमचे सैम जिवीत आमचें तुजे चोरशी घेवन आयल्या. आमचेर तुजो पोरो घाली नाकाय. आयच्या ह्या शुभ वेळाक आमचो विशय तुमचे कोडे आसा तांतले काडून धोर्मदान दियात आनी polleiat तुमचे सोगले नितोळ जातोले. हो मनांत दवरुया. भोव मोगाच्या जेजू, देवाचो सोबत तूं. मनशा रुपान तुवें जल्म घेतलोय आनी आमचे मोदें तुवें तिकाण केलें. आयज आमचे मोदें मनशा रुपान न्हय पूण एका भोव साद्या वस्तीच्या रुपान ह्या वेदीचेर आसलोल्या पवित्र संस्कारान तूं आमचें मोदें आसाय म्हूण भावार्थान आमी सोत मानता. ह्या वेळार तुजें आसणें आमचें मोदें आसा म्हूण मानून घेवन सगल्या आमच्या बोळान, मोनान आनी काळजान तुका आमच्या सोम्याक नमस्कार करूंक सगले खालतिकायेन आमी आमची मान बागयता. आमी ओस्कोत वेगवेगळे परिस्थितींनी आमी चुकता. तर ह्या वेळार आमी पातकी म्हूण ओळखून जेजू लागीं बोगसणें मागुया. मोगाळ जेजू, आमच्या समाजांत जायतीं निराधार मनशां आसात जीं आपल्या गरीबसाणेच्या भारान चेपल्यांत. असल्या मनशांक आदार दिवचे सुवातेर आमी बेपरवा केल्या. आमकां बोगोस. जेजू, आमच्या वावराच्या जाग्यार आमी प्रामाणीकपणान वावर करूंक ना. आळसाय केल्या, लॉन्स घेतल्या. फावो ते जबाबदारेन आमचें काम करूंक चुकल्या. आमकां बोगोस. जेजू, आमी जायते पावट आमच्या आनी भोंवतणी आसलोल्यांच्या जिवाक मान दिवंक विसरल्या. आमच्या उतरांनी, कोरण्यांनी आनी आमच्या नेसणान आमी तुका अपमान केला. आमकां बोगोस.
आमच्याच अंतस्करणाची आमी आतां चवकशी केल्या. आमचे अस्कोतायेन जायती आमी ल्हान व्हड पातकां आदारल्यांत. आमचे भितरलें वायट सोडून दिवया, जेजूचे बोगसणे मागुया आनी नवी मनशां जावंक वावरुया. मोगाळ जेजू, हो शुभ वेळ तुज्या सांगाताक सारूंक आनी तुजो मोगाचो ताळो आयकूंक आमकां सगल्यांक खुशालकाय आनी संतोश भोगता. तुका आमचे मोदें घेवपाक कितली म्हूण आमी सुभागी. जेजू, तूं जावन आसाय आमचें शांतीचें कोडप आनी आमच्या सुखाचो सुंदीर. वायट तशेंच बऱ्या वेळार तुजो सांगात आमी सदांच अणभवलो. जेजू, तूं आमची अस्कोताय मानून घेताय आनी नव्यान तुजे कृपेन तूं आमकां सांबाळटाय. आयज पासून आमी जिवी आसाव जाल्यार तुजेच येवजणे पोरमणे. देखून ह्या तुज्या अप्रिमीत मोगाक आमचो दिनवास. जेजूक वाकाणच्या आमी गीत गावुया Q13 तुज्या वर्त्या नांवाक. सर्वेस्परा देवा मोगाल बाबा आमच्या, तुझ्याच नावाक धोरण, तुझ्याच नावाक मोहिमा फावो सासना सासना. तुझ्या वर्त्या नावाक मोहिमा गायता बापा. तुझ्या वर्त्या नावाक मोहिमा गायता बापा. Hutom eklosotum bolistes vontotus morbar pritve sogot tudzens munche deva mogar baba amcha. तुझ्या वर्त्या नावाक मोहिमा गायता बापा. तुझ्या वर्त्या नावाक मोहिमा गायता बापा. सगल्या वंतो वर्तो व्हडल्या मोठे व्हडलो रायपण तुजेच देवा, तुजेच करसून बापा देवता
गेस्काय वोडवी तुझ्या वरत्या नावा मोहिमा गायता बापा तुझ्या वरत्या नावा मोहिमा गायता बापा. देवाचे उतर आमचे लागीं उलयता आनी तेंच देवाचें उतर आमकां आमच्या जिवितांत अनितीचेर जैत व्हरूंक आदार दिता. तर हेंच देवाचें उतर आयकून आमचीं काळजां मनां शांत दवरून देवाचें उतर चितान आयकुया. सगळीं उबीं रावया. भागिवंत लुकाचें शुवर्तमान 22 इकरा वळी 30:7 ते 40:5. जेजू उलोवन थांबलो तेन्ना कोण एकल्या फारिजेवान ताका आपणागेर जेवणाक आपयलो. तो तांगेर वचून जेवणाक बसलो. जेवणा आदीं ताणें कित्याक हात धुले नात अशें तो फारिजीव आपल्या मनांतूच गळोवन विचारतालो. आनी सोम्यान ताका सांगलें, आरे, तुमी फारिजीव पात्र आनी ताट भायल्यान नितळ करतात, पूण तुमी भितरल्यान नागवणें आनी खोटेपणान भरल्यात. कितले म्हूण खुळे तुमी. भायलें तशेंच भितरलें त्याच देवान केलां न्हय. देखूनच तुमचे कोडे आसा तांतलें काडून धर्मदान दियात आनी polleiat तुमचें सगळें नितळ जातलें. फारिजेवानो, खोटा खोटा तुमचें होर्ते लावन कोडीपात आनी सगल्यो तरेचो भाजी पालो हांचो दावो वांटो तुमी देवाक म्हूण फारीक करतात, पूण न्याय नीत आनी देवाचो मोग तुमी सोडटात. हे कायदे की तुमी पाळूंक जाय आसले आनी ते चुकोवचे न्हय आसले. फारिजेवानो, खोटा खोटा तुमचें देवस्थानांनी पयले वयले जागे आनी तिंट्यार सोलां तुमकां जबरूच रुचतात. तुमचें खोटा दिश्टी पडनात आनी लोक नोकळो जावन तांचेर चलतात तसले फोण तुमी. धर्मशास्त्रांतल्या एकल्यान ताका परतीपाळून म्हणलें, गुरुजी, अशें उलोवन तूं आमकांय अपमान करताय. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आयकोल्ल्या देवाच्या उतराचेर आमी थोडो वेळ आतां नियाळ करुया. आयच्या शुभ वर्तमानांत आमकां असो संदेश मेळटा. जेजू शांत आनी मधुर काळजाचो, पूण आज जेजू चड निबोर उतरांनी उलयता. तांचें खोटेपण आनी दोंगीपण तांच्या तोंडार मारता. दोंगी मनीस भायल्यान नितळ,
पूण भितोरल्यान कुसडे. आपली चाल देवाक न्हय, बोगोर मनशांक मानलोली तांकां जाय. जेजू सोत तें उलोयलो. तांची लोबाड चाल सोबे माजार उगडून दाखयली. त्याच खातीर जेजूचेर ते तिडले. ताका नाटक करूंक ताणें येवजिलें. तांची चाल खोटी आसली. धर्मशास्त्री देवाचे पोरशेक फटयताले. तांकां वांकडी वाट दाखयताले. आपले हात धुताले पूण काळजांत क्रोध घेवन रावताले. दावो वांटो मंदिराक पूण लोकां थंय ओनीत. भौशीक स्वातांचेर इजमोलां वांटून आबरू जोडटाले. जेजून आपूण बासायलोलो सोडवणार म्हूण दाखयलें, पूण हें सोत कशेंच मानून ते गे नासले आनी लोकांक जेजू वयर उकसायताले. ल्हानांक, किरकोळांक आनी समाजांत सांडलोल्यांक आपलो भावपणाचो हात दिवंक फारिझेव कबूल नासले. तांचो हुस्को इतलोच, लोकांनी तांकां शाबासकी दिवची आनी सोबे माजार तांकां वयर काडचे. आमच्या जिवितांत आमी कशीं वागता काय? दुसऱ्यांचें वायट उलोवन, खोबरो करून आमी आमचें जिवीत सारता काय? आमी आमकांच नितोळ करुया. बरीं मनशां जावन मोगान आनी खालतीकायेन दुसऱ्यां थंय वागुया. फावो त्या मोगान आनी आपुरबायेन कसलेंच वायट नासतना आमचें धर्मदान दिवया. देवाच्या आनी पेल्याच्या मोगा खातीर आमी दुसऱ्यांक बरें करुया. आमचें मन, काळीज आनी एक कर्तूब देव पळयता हें विसरोंक फावना. तोच देव आमकां आमच्या कर्तुबांची मजुरी दिता. देवाचें उतर आमकां पातकांचेर झुजोंक जागयता. तर ह्याच देवाच्या उतरान आमी वायट जिवीत सोडून बरें जिवीत जिवंक जेजूचीच कृपा आनी बळ मागुया. ह्या वेळार आमची नदर पवित्र संस्कारांत हाजीर आसलोल्या जेजूचेर आसूं दी. भागिवंत पेद्रूचे पयले चिठींत 5 वळी 7 आमकां अशें मेळटा. सगल्या तुमच्या हुस्क्यांचो भार ताचेर घालात, कित्याक ताका तुमची काळजी आसा. थोडो वेळ ओगी रावन आमच्यो जण एकल्याच्यो काशा गरजो जेजू मुखार उक्त्यो करुया.
आमच्यो गरजो आनी मागणी जेजू मुखार सगल्या विस्वासान आमी घालुया आनी दोर मागण्या उपरांत आमचो जबाब जातलो. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणें करता हांव तुका. आमच्या पाप साहेबाक, बिस्म साहेबाक, यानिकाक आनी जेजूच्या वावरान मिसळ जाल्ल्यांक भरपूर जाणवाय आनी काळजीदारपण आनी पवित्र आत्माचो उजवाड दिवंक आनी ह्या वरवीं आपल्या हाताकाळ आसलोले पोरचेक ओदीक खोलायेन देवाचें उतर परगटूंक आदार दी म्हूण बापा लागीं मागुया. जबाब: जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणें करता हांव तुका. राजकारणांत वावुरतल्यांक आमच्या भावा भयणां खातीर मागुया. ताणें आपली जबाबदारी ओळखून घेवंक आपल्या वरवीं बरेपण शिपडावंक तांकां बापाचो आदार मागुया. जबाब: जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणें करता हांव तुका. ह्या दिसांनी आमची थोडीं भुरगीं आपल्यो परिक्षा दितात आनी हेर जाणां आपले परिक्षेक तयार जातात. तांची मनां पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान भरूंक आनी आपल्या परिक्षेक बरे तरेन दिवंक तांकां बापाचो आदार मागुया. जबाब: जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणें करता हांव तुका. आमचे घराबे देवाच्या उतराचेर बांदलेले जावंक आनी कुटुंबांत मोग, सोंसणीकाय, भोगसणें आनी एकचारपण दिश्टी पडूंक म्हूण बापा लागीं मागुया. जबाब: जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणें करता हांव तुका. आमच्या जण एकल्याच्या जिवितांत आमी जेजूक अणभवूंक आमचें जिवीत नवसरूंक आनी दुसऱ्यांक आमी जेजूचें आसणें जावंक आमकां कृपा आनी बळ दी म्हूण बापा लागीं मागुया. जबाब: जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणें करता हांव तुका. सगळीं दिमी घालुया आनी आमची सगल्याची मागणी एक करून जेजून शिकयले मागणें सांगातान म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षितांव, तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणे पडूं दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन.